Jiggy Biggy Tara, powered by MCC Bank. सुमेसा मुझो नमस्कार आणि प्रणाम MCC बँक जिगी बिगी ताराच्या या नव्या एपिसोडाक तुमकां सुमेसा मुगासो स्वागत हांव मागता मोशन तुमी सुमेसा हांगासर ऑडिशन तुमी फॉलो करनासलात पयलो रावंड तुमी पडलो आनी हांगासर भुरगीं येवन पावलान दुसऱ्या रावंडाक 60 वयर भुरगीं आसलीं आनी ह्या रावंडाक 33 भुरगीं येवन पावलां 33 ಮೂರು भुरगीं येवन पावलां and on sheer talent, sheer performance and absolute sheer confidence. आणि ह्या सकड एलिमेंट्साचेर होंदोन भुरगीं हांगासर येवन पावलात म्हणटा आसतना इट इज नॉट एन इजी टास्क. तांचे टॅलंट तांणी जे कितें तांणी एफर्ट्स घालात तांचे अभ्यास सकड सांगात मेळोन दे आर हियर. आणि हांगासर तांकां सांगात दितात आमचे अपुरबायेचे जजीस खंडीत जावन आमी सांगात आसात मानादीक बाप डेनिस देसा. तांकां आमी मोगास येवकार मागता आसतना तांकां सांगात दिवचे आमच्या झीना बायक आनी रायना बायकी मोगास येवकार आनी तुमकां पयल्यान पयलें देव बरें करूं. आमच्या भुरग्यांक भरपूर पाठिंबो दिल्याक फॉर युअर कन्स्ट्रक्टीव फीडबॅक अँड फॉर ऑल थिंग्स नायस. अशें म्हणटा आसतना आयचो एपिसोड आमी हांगासर आरंभ करता. भुरगीं राखून आसात अतुरायन and obviously the tension is also building. दुसरो रावंड म्हणटा आसतना आनी हांगासर भुरग्यांनी कितले तयारी केल्या, कशी ती बायसर नायलांत, कितले वेगी उठलांत, कितल्या दिसाचो अभ्यास जावन आसा, तांकां एग्जाम जावन आसतात आनी कितें इस्कॉलाचें काम जावन आसा ताच्या मदें हांगासर भुरग्यांनी सिंगिंगाक प्रॅक्टीस करूंक आसा, तांणी पद विंचूंक आसा, प्रॅक्टीस करूंक आसा, ट्रेनींग घेवंक आसा. दे हॅव टू फोकस ऑन देयर परफॉर्मन्स, देयर कॉन्फिडन्स लेवल, तांचे पोस्चर, तांचे बॉडी लँग्वेज, तांचो हावभाव, तांचे एक्सप्रेशन्स हांगा they have to focus. So obviously it is not an easy task. प्रत्येक जावन भुरगीं आमची ल्हान नेणटुली धाकटुली भुरगीं. सो खंडीत जावन हांगासर भुरगीं राखून आसा म्हणटा आसतना तुमी राखून आसात. सो तुमकां आनी हांव राखयना. आय विल नॉट मेक यू वेट एनी मोर. आय एम ऑल्सो इक्वली एक्सायटेड टू वॉच देम परफॉर्म अँड ऑफकोर्स लिसन टू देम सिंग. तांचे इनसेन्स ती हांगासर हाणत आसतना इट्स डेफिनेटली नायस. आनी हांगासर पयले कंटेस्टंट रेडी आसा आमचे पयले पार्टिसिपंट फॉर MCC बँक जिगी बिगी तारा सीझन 2च्या या दुसऱ्या रावंडाक अँड दॅट इज ॲश्लिन लिशा सल्डाना ऑल द वे फ्रॉम मेरला पदाव. हाय ॲश्लिन. हॅलो मॅम. कशें आसाय? बरी आसा. तुमी कशी? आमी बरी आसा. देव बरें करूं. कशें जाता म्हाका कोणें अशें विचारतना. सो ॲश्लिन आज तुका इल्लें टेन्शन आसा गी, इल्लें एक्सायटमेंट आसा गी, काले जावन आसा तुज्या मोतींत? एक्साइटमेंट. व्हेरी व्हेरी एक्सायटेड. व्हेरी नायस. सो खंयचे पद विंचलाय आयच्या ह्या रावंडाक? मम्मा भाटिये. मम्मा फाटिये ह्या पदा विशीं आमकां ती कशें जाणवाय दिताय गी तूं? ये पद घडणार मनेस मेल्विन पेरीस, सिंगर बाय सोनल मोंतेरो आनी म्युझिक दिल्लें जावन आसा मनेस जोएल पेरेरा. अब्बा तूं अक्का पदाचे तुका सकट डिटेल्स गोत आसा, लिरिक्स बाय हार्ट केलाय, ताच्या मदीं तुवें प्रॅक्टीस केलाय, एक्सप्रेशन्स रेडी आसात तुजे. सो यू आर ऑल सेट. तूं खंयच्या क्लासींत आसलीन? 4th स्टँडर्ड. खंयचे इस्कॉला वताय तूं? सेंट जोसेफ स्कूल एट टेरपत. दॅट इज व्हेरी नायस. सो हांगासर तूं येवन पावलाय, ऑडिशन जालें, पयलो रावंड जालो, दुसरो रावंड जालो. ऑडिशन्साक येताना डिड यू थिंक यू वूड गेट टू द सेकंड रावंड? तितले नातले. हां तितले नातले. सो हाव फार तुका आतां प्रॅक्टिसाच्या म्हणटाक तुज्या ऑडिशन्सान तुवें कितली प्रॅक्टीस केली, तुवें तितलेच प्रॅक्टीस हांगा केलाय गी, चड केलाय गी? हाव इज दॅट गोईंग? फर्स्ट रावंड जाता तक्षण हांवें सुरू केल्लें प्रॅक्टीस. फर्स्ट रावंड जाल्ले कुठले तुवें सुरू केलें प्रॅक्टीस करूंक? दॅट इज व्हेरी नायस. सो यू आर ऑल एक्सायटेड टू परफॉर्म नाव? येस. फूल कॉन्फिडन्स? येस. तुका तुजे स्कोर, तुजे कॉन्फिडन्स लेवल 0 to 10 कितले दिताय कॉन्फिडन्स लेवल? 10. Oh 10. Okay, that's very nice. So give me a high five. All the best. So बरे कन परफॉर्म कर. जजेसांक फुल इम्प्रेस कर. फेवरेट जज कोण? Father Dennis. Oh, Father Dennis Desa. All right. So Father Dennis Desa 1, Zina by 0, Raina by 0. So let's see how that goes. All right. So all the very best. Thank you. बरे कन परफॉर्म कर. काय टेंशन कर नका. You look very beautiful, very cute. All the best. Thank you. All righty. ॲश्लिन, Yes, father. नमस्ते. नमस्ते. वेलकम बॅक. तुका पार्टी पळोवंक म्हाका मस्त खुशी जाता. तुका पयलें परबे दिता. कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा त्या आदल्या रावंडांत तूं सिलेक्ट जावन आयलें न्ही गे. Why, father? आज तें कॉन्फिडंट गे. Why, father? आज कॉम्पिटिशन टफ जाता न्ही गे. Why, पण father? आमकां हां रावंक आसा, ने रावंक आसा, मागीर सकट गाळण पिळना गाळण मात्र आमी बीन सुंग आसा न्ही.
हय कळ्ळें पावद सिंग करताय तूं मम्मा पाटी जायत सिंग करतो जायत की ऑल द व्हेरी बेस्ट आमच्या तेगांच्या नांवान आनी सगळ्या टिमाच्या नांवान तुका शाबासकी पाठयता ऑल द बेस्ट थँक्यू फादर हावेक निर्भागिनंती सली फुलोन येवची फलसोबतलेली मम्मी डॅडीच्या लग्नाक जाली बली बडशे आसता मम्मी सोडून गेली मम्मा पाटी मम्मा म्हाका उकल तुज्या उस्क्यार बसय तुज्या मोगाची रोज दाखय मम्मा पाटी मम्मा पाटी म्हाका उकल तुज्या उस्क्यार बसय तुज्या मोगाची रोज दाखय आजीच्या पासलीन बसून रावता हावांत तुजी बुजयता ती माती पोशीव पोसून दुखां मुजी विसरूंक ना मम्मी आवाजन रस्त्या पयल्या थेंब्या दुदाची विसरूंक ना मम्मी आवाजन रस्त्या पयल्या थेंब्या दुदाची मम्मा पाटी मम्मा पाटी म्हाका उकल तुज्या उस्क्यार बसय तुज्या मोगाची रोज दाखय घरांत आयल्या मावशी डॅडी करूंक दादोशी समजूंक सखात कवशी मुजी भोगनां खुशी चिंता चिंता मोजाता पिशी बेरमोदी जाना गे मुझे चिंता चिंता मोजाता पिशी बेरमोदी जाना गे मुझे हावेक निर्भागिनंती सली फुलोन येवची फलसोबतलेली मम्मी डॅडीच्या लग्नाक जाली बली बाळशी आसता मम्मी सोडून गेली मम्मा पाटी मम्मा पाटी म्हाका उकल तुज्या उस्क्यार बसय तुज्या मोगाची रोज दाखय तुज्या मोगाची रोज दाखय
तुझ्या मोगाची रूस दाखय. ॲश्लिन, येस मॅम. बरें सिंग केलें तुवें. थँक्यू मॅम. तुजें एक्सप्रेशन आनी बारें बरें आसलें. थँक्यू मॅम. तें हात अशें 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 जाल्लें पळय तें बारें बरें दिसतलें. थँक्यू मॅम. कालें तें लारांगे नाही. न्हय गे. आतां तुजें सिंगिंगा विशयान सांगचें. टायमींग इल्लें खंय म्हणी मिस जालें की तुका. आवय खंयच्या कडेन तें. ते रुस्त्या पयल्या ते येयले. ना विसरूंक ना मम्मी हांव आजून आसा पळय आवय थंय इल्लेशें टेम्पो इल्लो मिस जालो. ओके मागीर तुवें तें इल्लें वेरिएशन घाल्ल्या बरी भोगलें. उरल्या कडेन आसा एक आनेका कडेन हांवें पळयलें तें व्हडलें प्रॉब्लेम ना. तें तुवें ती स्टायल म्हण येता सिंगरची फील म्हणटात न्हय. ओके तें बरें जालें. तातूंत कांय सूख जावना जायत गी. तुजें प्रेझेंटेशन बारें बरें आसलें. थँक्यू मॅम. ओके ऑल द बेस्ट. थँक्यू मॅम. ॲश्लिन, येस मॅम. बरें आसलें तुजें सिंगींग आज. थँक्यू मॅम. इतल्या ल्हान प्रायर तितले इमोशन्स पदांत हाडचे बारीक कश्टांचे पूण तुवें तें बरें करून सादर करचें प्रयत्न केले आनी बरें जालां. आनी त्या म्युजिका प्रमाणे तुजी गोमटी हालताली तुंत हांगा अशें पियानो तुवें तें केल्लें बरें जालें आमकां तें एक्शन करतना. एक दोन संगती सांगूंक आशेता. प्रोनाउन्सिएशन तें हांवूय एक कालें हांवेक निर्भागी. निर्भागी तूं म्हणटाना निर्भागी आयकतलें. मागीर आनी सोबीती सोबेत आयकतलें. तें एक करेक्शन्स तुवें करचें. रूस त्या पयल्या थेंब्या दुदाची फर्स्ट टायम इल्लेशें पयलें स्टार्ट केलें मागीर पूण मॅनेज जालें तुवें. तूं पाटी ट्रॅकार आयलें सेकेंड टायम म्हणटाना समज जालें. सो ओवरऑल व्हेरी गूड परफॉर्मन्स. खुशी जाली तुका पळोवंक. आनी एक विचारूंक ह्याचे व्हिडिओ पळयल्या तुवें ह्या पदाचे. आवय कोण आहली तातूंत आमचे मदें कोणी गे आहली की तातूंत. झिना मॅम. असली न्ही मावशी ती मावशी न्ही. बरें वळख धरली तुवें जावेत. गूड. ॲश्लिन, येस फादर. तुज्या गायना विशयान आमच्या झिनाबायेन आनी रायनाबायेन बरोवणी केल्या. तुजें गायन बरें जालां. ताज्या विशयान लास्ट येता कांय आसा जाल्यार हांव एक मेळट मुखार वेतां. हें पद खंयच्या विशयान कोलो टॉपीक वो विशय म्हाका सांग. हांवें त्या विशयान दिली बरोवणी करची. हें तुका मात न्ही कोण आमकां पळयतात पळय तांकांय मेसेज वचोचें म्हणल्या खातीर सांग म्हाका वॉट इज द प्रॉब्लेम. एका भुरग्याची आवय ताका सोडून गेल्या. वय न्ही तें म्हाका एक्सप्लेनेशन नाका. एक शब्दान सांग कळ्ळें प्रॉब्लेम. आजकालचे व्हडले समस्या हे आनी मेल्विन पेरिसाक हांव शाबासकी पटयतां. इज अ रेलेवंट अँड बर्निंग इश्यू ऑफ द डे. हांव सांगूंक गी तुका कुमोक करूंक गी. कुमोक करची डिवोर्स म्हणलें तुवें आयकलां गी. ना. आमी कोंकण्यान घरावस म्हणचें इंग्लिशान डिवोर्स म्हणचें. ताच्या विशयान तें म्हाका समजले प्रकार. तूं कोणाक आपयताय मम्मा पाटी म्हणणें. तुजी मम्मा आसा तुका तें अनुभव ना. तुवें ह्या त्या चली असो अनुभव करून तुवें सांगलें जाल्यार ती चली मम्मी डॅडीच्या लढायेन मम्मी सोडून गेली म्हळ्यार घरांत घर सोडून गेली म्हळ्यार अर्थ न्ही गे डिवोर्स न्ही गे. हांव कित्याक सांगता बाय तूं ल्हान तुका समजूंचें ना पूण म्हाका कोण आयकता तांकां सांगता आयचे व्हडले समस्या हें समस्या कित्याक म्हण आयल्या वर एक ट्रेंड पळयलें तुवें डिवोर्स जावचें एक सदांचें जालां. सेलिब्रिटीज तुका समजता की हें डिवोर्स म्हणलें खंयच्या कारणा खातीर जाता म्हणलें. हांव एक शर्माव जाल्ल्या बरें जाता कोण ना तूं ना म्हाका सांग काल्या खातीर. आज हांव कोणाक दूर सोंचें न्ही. इगो प्रॉब्लेम. इगो ई शूड गो. इगो आसा एक. सेकंडली आतां इंडिपेंडन्स आयलां म्हणजे चली काम करता चलोय काम करता. हांगा थोडे फावटी चलेय मिस्टेक करतात. आमी कोणी बागेवून म्हूण सांगचें न्ही. आनी हाचे वरवीं ट्रॅजिडी काली गोताय लिव इन रिलेशनशीप. सांगाता जिवनचें कमिटमेंट ना. आनी तो तुका तुजी मावशी म्हळ्यार कोण गोताय ती स्टेप मादर. स्टेप मदरली ट्रिटमेंट म्हणलें आयकलें गी. मावशी म्हळें पळय हांव काय मस्त उलयलो कोण ना न्ही बाय. मम्मी लागीं सार तूं कालें पाद्रे कालें सांगतलो दो म्हणी सार. स्टेप मदरली मला ताई दोरणे म्हणटा हांव. आतां पळय स्टेट सेंटराक एक्यूज करता पळय तशें स्टेप मदर इज स्टेप मदर. मदर इज मदर. तूं कितलें लाकी तूं. तुजी आवय आसा तुज्या सांगाता तुवें सांगलें तुका न्हेसोवन बरें तयार करून हाडलें म्हूण यू आर लाकी. देखून सक्कड आवयांक हांव परबी दितां पूण हें डिवोर्स रेट आतां चडल्या. आमी मागचें इतलेंच की हांव 60th वेडिंग एनिवर्सरी गेलां. यू मे नॉट बिलीव आय हॅव गॉन फॉर 70th वेडिंग एनिवर्सरी. कॅन यू बिलीव.
कितले कश्ट आयल्यार यादली जोडी रावतली सांगाता आमी आशेवचें हें पुरो आपणे सेल्फिशनेस आयल्या कुठले पाटी वेता मस्त उलयलो पूण हांव तिंता मॅसेज दिता पब्लिकाक बिकॉज दीस इज अ बर्निंग इशू तुजें गायन बरें जालें तुवें गोमटी आलयली तुजें एक्सप्रेशन दॅट इनसन्स हें पुरो ऍड जाता बाय अँड यू हॅव ए गूड फ्युचर बरें तयार कर मुखल्या रावंडाक तुका पळोवंक आसना ओके गुड लक गुड लक थँक्यू फॅर या वेल हांगासर दुसरो कंटेस्टंट आसा फॉर दिस राउंड तो जावन आसा पांगळातोन आयुष रेगन सो आयुष यू लूक वेरी नायस वेरी स्मार्ट काले कॉम्बिनेशन हे भितर हांगा हे काले पॉझिटिव्ह ओके आनी हे नेहरू जॅकेट आनी मागीर सकट जीन्स मागीर शूज काले आमचे कॉम्बिनेशन आमकां सांगताय की तूं सॉंगान पॉश दिसलो तूं म्हज्या बरी तर रावले गे सॉंगान पॉश दिसोंग गे सो काले सॉंग हे आमकां इल्लें सांग पळया हांव एक स्वप्न येयली हें स्वप्नाचें आमी स्वप्नां घडटात पळय तें स्वप्नां सताच्या संवसारांत जावचें ना ओ व्हेरी डीप ओके सो तुका कसली पुरो स्वप्नां पडटात म्हाका इल्लें सांगताय की तूं म्हाका काले नाही तुका कसली स्वप्नां पडटा तुका काल राती काले स्वप्न पडलें जिगे बेगी तारा विन जालें म्हणून स्वप्न पडलें गे तुका ना ना कॉम्पिटिशनांत काले आतां म्हणून ओके तुका टेन्शन जाता गे तुका ना, ना. नाव यू फुल कॉन्फिडेंट वय. व्हेरी नायस हेअर बाय द वे तुजे बरी केस म्हाका जाल्यार मागीर तूं संतोष जाता आसलो कोण ना 4 केस आसा ताका एका जरगान पुरा वेते आसात बट एनी वीच वे सो यू आर व्हेरी कॉन्फिडेंट टुडे येस प्रॅक्टीस कितले केलाय कितले 10 पुढचे गेल्या 10 केले 1 2 वय, 3 4 वय. 10 पट्टी करेक्ट वय 11व्या पट्टी काल करू नये म्हाका सांग पडलें 11व्या पुटी हांगा हें पुरा हें आसता हे म्हळ्यार ते सावंड पोल्युशन आसता साऊंड पोल्युशन जाता म्हणून तुवें मागीर 11व्या पट्टी करू नये सो तुजो गांव पांगळा वय. रायट सो आयज पांगळांत आमी जाणाव कितले कॉम्पिटिशन जाता स्पेशली सिंगिंगांत वय. गायनाचे मस्त थंयसर स्पर्धा जाता आनी वर्साक एक व्हडले एक थंय स्पर्धो जाता तातूंत तूं पार्टिसिपेट तुवें दोळ केलाय गी वय अँड हॅव यू वन येस फर्स्ट प्राइज ओ माय गॉड फर्स्ट प्राइज एंड ऑल वय सो थंय तोन तुजी जर्नी कशी आसली आनी तुवें कितले पटी आनी कितल्या स्पर्धांत अंदाज तुवें पार्टिसिपेट केलाय मस्त पार्टिसिपेट केलाय वय. तुका मस्त प्राइजस आसात वय. घरा येयल्यार शोकेसीन प्राइजच प्राइज वय वय सो यू हॅव मेडल्स यू हॅव सर्टिफिकेट्स अँड यू हॅव ट्रॉफीज वय. आनी ताट्टी आनी बरो आसा प्लेट सन्मानाचे पुरा वस्तूय वस्तूराय आसात चॉलाय आसात सो आज तुवें पद जो विन्सलाय त्या पदा विशयी तुवें आमकां सांगलें म्हणटा जो घडणार जावं दी आनी हेर कितें तातून इन्फॉर्मेशन आसा आमकां तूं सांगताय गे आमच्या विक्षकांक सांगताय गे हें पद असो घडणार मिक मॅक्स ओके हें पदाचे लिरिक्स बरयले ताणेंत ओके सिंगर डॉक्टर प्रशांत राज अरे वा व्हेरी नायस तुजे कडेन सकट इन्फॉर्मेशन आसा तुज्या क्लासींत हू इज युअर बेस्ट फ्रेंड फ्रेविन ओ फ्रेवन इज वॉचिंग यू रायट नाव आय डोंट नो पण जस्ट इन केस पळयता म्हणून चिंता एक हाय सांग हाय फ्रेविन Alright, so you've got a nice high, very political high he's got. So आयुष तुका आमी सर बरें मागता जजीस राखून तुजे परफॉर्मन्स पळोवन राखून आसात जजीस सांगास फुल इम्प्रेस करूंक आसा करियत करियत आमचे जजीस दे आर व्हेरी चिल यू नो दॅट रायट सो हांगासर पयले कंटेस्टंटाक आमी विचारले फेवरेट जज कोण म्हणून डेनिसाक 1 पॉयंट मेळ्ळे आतां कॉम्पिटिशनान जिना बाय आनी रायना बाय आसात तुजे फेवरेट जज कोण सांग इट्स ओके हांव आसा टेन्शन करनाका तूं सांग फादर So I'm very sorry for the Dennis 2, Zina by 0, Raina by 0. So all the very best to Kasar Baramagda and give me a 5. Alrighty, let's go. आयुष हाय बारी सुबी दिसताय तूं थँक्यू हिरो बरी दिसताय आज आतां बरें परफॉर्मन्स दिवंक रेडी जालाय मू वय बऱ्या एनर्जी दिसता म्हाका तुज्या अटायर तुजे पॉस्चर पळयतना बरें करून परफॉर्म कर जायत गे थँक्यू हांवेक सुपणेली अबेलाच्या कुळीसो संसार म्हणल्या या दर्यान सुपणांती सुपणेऊन बोगणांनी निशेऊन उपिऊन जीवन पर्यांत हांवेक सुपणेली अबेलाच्या कुळीसो संसार म्हणल्या या दर्यान सुपणांती सुपणेऊन
उपयोन जीवन पर्यान सुपना सुपना उदितेली हजार निश्चय नाका भूसून घडी भरचे मेल्यार बोगणा बोगणा कांतेतेली काळजान सुपना आमची रुता जायना जाती जाल्यार सताच्या संवसारान सुपणांक आसरो ना कायनाच्या समदिरान आबेल उरसोना हांवेक सुपणेली अबेलाच्या कुळीसो संसार म्हणल्या या दर्यान सुपणान ती सुपणेवन बोगणांनी निशेवन उपयोन जीवन पर्यान चिंतना चिंतना उपतेली अंतरळार लिखणी हाती धरून हातार पेंत्रायल्यान उतरा उतरा धांवतेली मुखार मुखार दिगचे संगी उतरा वळतेली सुल्फा रुपार सुल्फा गुर्तून सदा गायनान लेखतलो सुपणांनी नेटोन आतां बोगणांनी गायतलो हांवेक सुपणेली अबेलाच्या कुळीसो संसार म्हणल्या या दर्यान सुपणान ती सुपणेवन बोगणांनी निशेवन उपयोन जीवन पर्यान थँक्यू ओके आयुष रेगन व्हडलें नांव दिलें रे बाबा कोण तो रेगन म्हणलो हांव न्ही तुवें आनीक लागलो बळे रोनाल्ड रेगन म्हणलें आयकलें ना कोण अमेरिकाचो अध्यक्ष आसलो बळे व्हडलें तसो दिसताय तूं अमेरिकेच्या अध्यक्षा बरें दिसताय म्हाका बरो दिसताय प्रेझेंटेशन तुजें बरें आसा बरें गायन केलें गायना विशयान सड्ड बरोवणी करना कित्याक रायनाबाई आनी जिनाबाई करतात आतां बायबल रेफरन्स आसा तातूंत स्वप्नेली ओल्ड टेस्टामेंटांत आनी न्यू टेस्टामेंट दोग स्वप्नेली तांचें नांव एकच तुका क्लू दिलो हांवें कोण कायन आनी आबेलाचें कायन आनी आबेलाचे रेफरन्स आसा पूण स्वप्नेली कोण आसलो मिकमॅक्स रेगी साय म्हळ्यार तो मुखार गेला मिकमॅक्स ना कंपोजर दोग स्वप्नेली आसले तांच्या दोगांचें नांव एकच पूण तांकां स्वप्नां पडटलीं जुझे म्हणलें नांव आयकलां गी वय जाकोबाचो पूत जुझे ताच्या भावानी ताका विकलो आनी फाराव्याच्या थंय गेलो ताच्या आस्थानार ताका एक पोस्ट मेळ्ळो तो स्वप्नां इंटरप्रेट करून दुकोळ पडचें ताणें सांगलें बरगाल फॅमिन येवचें देखून रायान बरी तयारी केली निमाणें ताका विकले भावाक पळय ताच्या लागीं येवन तांणी
भीक मागाचें म्हूण सांगना तांदूळ वा जेवंक मागाचें पडलें आनी एक नवो वेसोल्यांत आसा ताचें नांव आमी जुजे मोरयेक तुज्या घरा व्हरूंक भिये नाका आयकलें वय परत्यान म्हळें जुजे भुरग्याक पाटी आपण व्हरू तो जिबेशी मारूंक सोदतलो हेरोद मेला स्वप्ना ह्या स्वप्नाचे बायबलाचे रेफरन्स आले वरवीं आतां हे पदाचो अर्थ म्हाका सांगताय गे आयुश रेगन हें सताच्या संवसारांत आ स्वप्नांक आ जीक ना म्हळ्यार आ सताच्या संवसारांत स्वप्नांक आसरो ना ताका कोणी साथ दिना म्हाका म्हळ्यार अशें बगलें सत आनी फट ट्रूथ अँड लायज हाच्या मदलें असतोमा सद्गमया तामसोमा ज्योतिर्गमया असतोमा असततावन सता थंय वर देवा म्हणून तीन संगती आज ह्या संवसारांत आमच्या मिस जाल्यात खंय 3 T's ट्रूथ ट्रस्ट टॉलरन्स इंग्लिशान सांगलें ट्रूथ म्हळ्यार सत सत ट्रस्ट म्हळ्यार विश्वास टॉलरन्स म्हळ्यार सहिष्णुते आमी आमच्या गांवांत दिसता उठून दिसत्या आतां काले म्हळ्यार एका तेंपार द्वेश आतां सुरू जाला हिंदू मुस्लीम म्हणून त्या निमाणे माथ्याक वसले पांयाक देवन फाटल्या दिसांनी मलपेंत एका स्त्रीयेक जर मारलें आपणे निमाणे आमी ओंपुल्लें बी आमकांत मारेकार पडटा हांव कितें सांगता की म्हळ्यार हें आजकालचें आतां आयले वारेक AI टूल आयलां ग्रॉक म्हणलें आयकलें वय तें कारें करता ते चूर इन्फॉर्मेशन दिता आमकां आतां कोणा विशीं इन्फॉर्मेशन पुरा भायर पडलें ह्या सॉंगाच्या विशयान सॉंगाच्या विशयान न्ही आमचो प्रधान सेवक आहा पळय ताच्या विशयान आतां कितें बरें करतात म्हळ्यार सत पुरा भायर येयला आतां ग्रॉकाचेर CBI ED रेड करूं जाता तें AI टूल हांव कितें सांगता की म्हळ्यार ह्या फोटीच्या संवसारांत निमाणें सत जिखता बाबा निमाणें सत जिखता म्हजो खुद्द अनुभव हो देखून सांगता हें बरें पद हें भोवशें मिकमॅक्स आसलो जाल्यार आनीकय बरें कारण आमकां सांगता आसलो बट युअर सिंगींग इज गूड तुजें कॉन्फिडन्स लेवल इज गूड बिकॉज यू हॅव संग इन वेरियस प्लॅटफॉर्म्स which is a very good thing and all the very best. Good luck. थँक्यू Yeah. आयुष वय बारी सोबीत दिसतंय थँक्यू हिरो बरी दिसतंय होय मो वय हां तुवें बारी बरें कन्सिंग केलें थँक्यू स्टार्टींग मात्र इल्ले प्रॉब्लेम जाले हांव कळ्ळें गे तुका वय वय आं ओके ते व्हडणी थोडे फावटी जाता आमकांय जाता आल्या म्हजो ताळ ओत्तो गेला कोंकली काण म्हजो ताळो पडला मात्र पडलो तो फाल्यां येता ताळो परमनंट पडाना आयुष परमनंट पडाना वय फाल्यां येता गोता मो वय थोडे फावटी ताळो पडला म्हळ्यार मागीर येवंकूच येना म्हण चिंतात हें म्हजें एक्सपिरियन्स ओके बारी बरें कन्सिंग केलें उपरांतलें एक्सप्रेशन तुजें बारी बरें आसलें थँक्यू लोवर नोट आनी रेंज तुजी आतां बरी आसा मागीर इल्लें तुका एज जावन येता म्हळ्यार तूं एक 9th 10th पावतना इल्लो चेंज जाता ते दाळे तुवें गायन करचें सोड नजो जायत गी तो टायम मात तुवें ब्रेक काडून गेल्यार पुरो ते दाळा बरें वॉयस रेस्ट जाता ओय गे हां पुरा बरें जालें म्हाजो येताय तुजें परफॉर्मन्स बरें आहलें ऑल द बेस्ट बरें कन मुकल्या रावंडाक ये ओके थँक्यू आयुष वय बोगणांनी गायतलो म्हळें तुवें लास्ट ह्या पदाचे वय. 11ची लायन वय. आनी बारी सोबीत करून बोगणांनी गायलें सगळें पद थँक्यू बारी एक क्रिस्टल क्लियर ताळो म्हणा जे हांवें बारी एक नीट येता तुजें म्हळ्यार मायकार पिक करून आमकां पावतना एक थोड्यो 2 संगती एक तें हांव नोट तें सांगलां जिनाबायन मागीर ते एंडिंग्स दर्यांत पर्यांत मुखार तें परत ते लास्ट शब्द येजे कश्ट ते भायर हाडूंक मस्त फावटी सांगलां वय पूण कश्ट ते पूण प्रयत्न केलें थोडे कडेन आयले थोडे कडेन येवना आनी एक्सप्रेशन इन युअर म्हळ्यार सिंगिंगांत एक्सप्रेशन बरें आहलें स्पेशली आबेल उर्सोना तें तुवें म्हळ्यार बोगणां हाडली सिंगिंगांत एक्सप्रेशन फेशियल एक्सप्रेशन एक्शन्स पुरा बरें आसले आनी सिंगिंगांत ती एक्सप्रेशन्स बारी बरें आसलें तुका सर बरें मागता आनी की तुका सर एवॉर्ड्स मेळोवन दीत आनी शॉलां आनी काले मुस्त रास जाल्यान म्हळें तुवें ट्रॉफीज आतां आनी घर बांदीचे पडात कोणा तुज्या मम्मी डॅडी न्हे शोकेस नोवी हाडीचे ऑल द बेस्ट अशेंच प्रयत्न करून राव जायत की थँक्यू आणि हांगासर
हांगासर म्हज्या सांगता नेक्स्ट कंटेस्टंट आसा फियोना क्वाड्रस गांवांत उद्यावरचे. हाय फियोना, हाय तू खंयच्या क्लासीन फियोना? 7th स्टँडर्ड. ऑल रायट. सो हांगासर तू येवन पावलाय दुसऱ्या रावंडाक. ऑडिशन जालें, पयलो रावंड जालो यो हांगासर. दुसरो रावंड, वीच वॉज द टफेस्ट वन तुज्या प्रकार? ऑडिशन्स तुका टफ आसले. सो ऑडिशन्स जातोन पयल्या रावंडातोन दुसऱ्या रावंडात तू हांगासर येवन पावता आसतना ऑडिशन्स तू टफ म्हणटाय, कित्याक? मस्त जाणां आसलीं ताका पास. ऑल रायट. सो हांगासर आनी मुखार वतना कॉम्पिटिशन टफ जाता म्हणटाय की ऑर आर यू गोना बी व्हेरी कॉन्फिडंट अबाउट इट? टफ जावन टफ जावंक पुरो. सो तुवें आज विंचरलें पद दुसऱ्या रावंडाक. इज इट गुड? येस. खंयचें पद विंचलें आनी पदा विशयी आमकां फुल डिटेल सांग. ते रात जाल्या रात विल्फी रेबिनवसाचे सिंगर डॉक्टर प्रशांत राज. ओके. हे सॉंग फॉरगिवनेस आनी होप विशय. फॉरगिवनेस आनी होपा विशयन. ऑल रायट. सो हांगासर यू हॅव ऑल द डिटेल्स अबाउट द सॉंग. तुवें कितल्या पटी अभ्यास केलाय? काउंटलेस टाइम. सो सकाळी उठताना, ब्रेकफास्ट करताना अभ्यास, दनपार जेवताना अभ्यास. इसका लंती करताय की सिंग करतले की क्लास जाताना? ओके. सो तुका घरा कोण तुका प्रॅक्टिस जाता वा आर यू टेकिंग प्रोफेशनल ट्रेनिंग? जोशल मॅम आतावन ट्रेनिंग काणी येते आसा की? आनी सिल्वेनिया बाय आसा. ओके. ऑलरायट. सो आमची ट्रायो सिंगाची सिल्वेनिया बाय. सो हांगासर तुका प्रॅक्टिस करता आसतना तुका कितें चॅलेंजीस आसात म्हणून भोगले ह्या पदान एस्पेशली? ताका पुरे मस्त स्लर्स आनी पुरा गाली येते ताका ते एडॅप्ट जावंक तितकेशे तुका टायम लागलो. बट तुका मस्त टायम आसलो प्रॅक्टीस करूंक. सो यू आर व्हेरी कॉन्फिडंट यू गोना गिव द बेस्ट. ऑलरायट. सो तुका इस्कालांत सिंगींग तू खंयची इस्काला वताय बाय द वे? सेंट सिसिलीस उडुपी. ओके. आनी तू सेवेंथान आसाय. सो हाऊ हॅज युअर सिंगींग जर्नी बीन? तुका पयल्या क्लासींतोन जावं दी वा ल्हानतोन सेवेंथा म्हणसर सिंगींग जर्नी कशी आसली तुजी इस्कालांत एस्पेशली? सिंगींग कॉम्पिटिशनान भाग घेतला हांवें. आनी मस्त प्रायज घेतलाय, जिखलाय तुवें? Probably तुवें सिंग केल्ले. ओके. एनी वीच वेज तुका हांव सर बरें मागता. ऑल द व्हेरी बेस्ट फियोना. सो जजीस राखोन आसात. फेवरेट जज कोण फियोना? डेनिस आसा, झीना बाय आसा, रायना बाय आसा. अशें म्हजें नांव काडी येत. नॉट अ प्रॉब्लम. All of them. Okay, all of the above. So anyway, हांगासर झीना बाय आनी रायना बाय सो अकाउंट ओपन जालो. लेट्स सी हाऊ इट गोज. सो एनी वीच वे फियोना ऑल द व्हेरी बेस्ट. सर बरें मागता तुका. आनी हांगासर मोगाल वीक्षकांनो फियोनाचो परफॉर्मन्स आमी हांगासर पळोवया. हाय फियोना, हाय. कशें आसाय? बरी आसा. बरें तयार करना आयलाय येस मॅम. दिसता म्हाका तशें. खंयचें पद सिंग करताय तूं? रात जाल्या रात. ओके. बरें करून गायन कर जायत गे. येस मॅम. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. रात जाल्या रात मोध्यानी रात. ओ रात जाल्या रात मोध्यानी रात. न्हिदल्या सुशेगात मनशा जात. तरी थोडी दुखी जाणां आसत्यो धापिनात. दोळ्यांत आसा दुखां वाळो मोतीन तासा खंत. रात जाल्या रात मोध्यानी रात. न्हिदल्या सुशेगात मनशा जात. सावळी घालूंक निगार करी पोसलोलो तो रूख. विकाळ सरपाक तूं वतून
आली केदी सूक हो 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 रडल्यारी काय जायना उणी काळजाची ती दूक सोदल्यारी काय मिळना आणि सांडलेले ते सुख संसारात अशेंच जाता झालेले विसर आता संसारात अशेंच जाता झालेले विसर आता उरलोले जिवीत तुझे तुवे जियोंक आसा निराशी मना आशा सडू नका झाले ते झाले आता रडू नका निराशी मना आशा सडू नका झाले ते झाले आता रडू नका रात झाल्या रात मोध्यानी रात निर्ल्या सुशेगात मनशा जात उंचाई सडूंक आदार जाली निसण लोटून सकला गाली ससायची बसावणी ती बसायलेल्याक विसरून गेली हो 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 घामा थेंबे आटून आटून केल्ल्या कामाक मेळ्ळे किते मोगाशी वर ओतून ओतून काळीज पासून झाले रिते आता तू बदल दिशा झालेले विसर पिशा आता तू बदल दिशा झालेले विसर पिशा पळतय नवो दीस उदेवन यसो आसा निराशी मना आशा सडू नका झाले ते झाले आता रडू नका निराशी मना आशा सडू नका झाले ते झाले आता रडू नका रात झाल्या रात मोध्यानी रात नितल्या सुशेगात मनशा जात फियोना, येस मॅम कशें जालें तुका तुजें परफॉर्मन्स? आय एम नॉट शुअर नॉट शुअर गे बरें जालें. एक सोबीत ताळो आसा तुका, एक क्लासिकल टच आसा त्या ताळ्याक आनी बरी रेंजय आसा तुका. थोड्यो संगती तुवें बऱ्यो केले, एस्पेशली वर्सांत ते हो पार्ट आहा पळय तो बरो बरो थ्रो आयलो, नीटली सुबीत आयकलें. पूण श्रुतीचे मस्त प्रॉब्लेम आसले ते हांगा. नोट्स ते समा टच जायनातले, लोअर नोट्सीर समा वचनातले, म्हळ्यार तांत कश्टा म्हळ्यार सकयल वयर वयर सकयल तशेंच जाता नोट्स, बट समा पावनातले. तें तुवें मुखारी गमनान दवरचें, ते करेक्ट आयकचे आनी ते करेक्ट नोट्स जिखून दरीचे. चयत की उरले ओवरऑल डिसेंट परफॉर्मन्स.
फियोना येस इतले दीस हांव काळें शर्ट घालून येतलो आज तूं काळें घालून आयलें हांव आज दुसऱ्यान घालून आयलां म्हाका सांगूं नाय कित्याक तुवें बरें सिंग केलें बरें सिंग केलें खंयच्या फिल्माचें पद हें पाद्री पाद्री हांव पाद्रीत न्ही गे आतां टॉपीक केलो हो रात जाल्या जिवनांत वात जळय तूं म्हाका तें उडासयलें तें बिलप्या भशेन तें ओके काल्या विशयान तें आमी चिंतना रात आनी दीस म्हणटाना रात म्हणटाना आमी काले म्हण चिंतचें काळोख काळो खंय वॉट डज दॅट सिंबलायज डिफिकल्टीज न्ही गे कस्ट न्ही गे आतां थंय कल हेंगे म्हळ्यार रात बिट्रेयल घात तर ह्या दिसांनी रात खंयची म्हळ्यार द्वेश हेट्रेड कले रात गे म्हळ्यार विभजन कले रात गे म्हळ्यार झुजां अरे पाप साहेब हें जुबलेमाचें वरस म्हूण पासारलां वाय पिलग्रिम्स ऑफ होप म्हणून बिकॉज वी आर इन ए होपलेस सिट्युएशन झूज जावंक पुरो द्वेश जावंक पुरो नाना रितीचे एनवायरमेंट जावंक पुरो पोल्युशन जावंक पुरो हें पुरा सकट ही रात पूण थंयसर एक ऑप्टिमिजम आसा तो खाली सांगता हरियपटी एट द एंड ऑफ द टनल देर इज लायट सुरंगाच्या अखेरेक उजवाड येता निराशे जायनाका डोंट लूज होप डोंट लूज हार्ट हें सगळ्यांक फेल आतां तुका कल अनुभव आसा घात म्हळ्यार कळ्ळें तुका समजताय कळ्ळे परा घात आसतात बिट्रेयल आसतात म्हाका सांग तूं एज ए गर्ल एज ए यंग गर्ल आमी दुसऱ्यांक हेल्प केल्ले आमकां प्रतिफळ पाटी मेळना बिट्रेयल दॅट इज फ्रेंड्स बिट्रेयल मागीर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बिट्रेयल तुका नाका तें वेगळें जालें तुका तें बिट्रेयल होकाल न्हवरो वा दादलो स्त्रीचें बिट्रेयल कामाच्या बिझनेसान बिट्रेयल वॉट आर दी अदर थिंग्स देर कूड बी अ लिस्ट ऑफ थिंग्स बिट्रेयल ताच्या विशयान आनी निमाणें सांगलां तुमकां सक्कट भुरग्यांक आतां इल्ली सोलवणी मेळ्ळ्या कुडले कारें गेलें जीव घातच दॅट इज नॉट द सोल्युशन दॅट इज अ व्हेरी बीग प्रॉब्लम टुडे हांव फाटल्या दिसांनी वाचलें हांवें दॅट इज नॉट द एंड ऑफ द रोड इट इज ओन्ली बेंड ऑफ द रोड कितें मेसेज म्हळ्यार डोंट लूज हार्ट का रात जाल्यार बिट्रेयल जाल्यार देव म्हणलो एकलो आसा एट द एंड ऑफ द टनल देर इज लायट तुजें हमिंग पार्ट सिंग केलें आपणें म्हाका बरें मधूर जालें व्हेरी नायस सुदींग कम्फर्टींग गुड लक फादर फियोना येस मॅम म्हाका बारी लायक जालें तुवें सिंग केल्लें थँक्यू ओके ते वेरिएशन्स आनी परा मोदें मोदें तुवें घालें बारी बरें जालें आतां पाद्र्याबांनी म्हळें तें हमिंग पार्ट म्हण म्हाका हें बारी लायक जालें तोंडारी तुज्या ते हावभाव दिसताले पिचिंगाचे इल्ले इश्यूज आसले नेक्स्ट टायम तुवें ताच्या वयर इल्लें काम करीचें येस मॅम ओके मस्त प्रॅक्टीस केल्लें गे इल्लें प्रॅक्टीस केल्लें मस्त केलां गे बरें जालें म्हाका गायन केल्लें जायत गे थँक्यू ऑल द बेस्ट थँक्यू आणि हांगसर म्हज्या बगलेक येवन रावला एक सोबीत ही लुक्स लायक अ प्रिन्स चार्मिंग मैसूरचो प्रिन्सच चिंतयेत ताका आतां घोड्यार बसयल्यार वा probably on an elephant he will look so very good आणि हांगसर येवन पावला बिजयतान एडन शॉन मेनेझस इज दॅट करेक्ट सांग वय म्हणटा ओके आमचो प्रिन्सच म्हणटा उलयना सो एडन तूं कितें उलोवंक आशेताय आमच्या भिक्षकां कडेन इल्लें उलय पळय आमी लायक आतां एक चलो एक गावाचे विशंत एक चलो एक चलयेक आपल्या गावाचे वडविकाय वर्णिता आनी ताका आपल्या गावाक आपयता आनी हें खंयचें पद तुवें विंचलें पदाचें नांव कितें गांवगो चेडवा गांव गो चेडवा आनी ह्या पदा विशयी तुवें सांगलें पदाचो घडणार कोण सिंगर कोण तुका तूं जाणाय गी तूं ता सांग लिरिसिस्ट जोस्ती पिंटू किन्निगोळी ओरिजिनल सिंगर अनूप जलोटा ताळ आनी संगीत एरिको झेरियो व्हेरी नायस एडन तुका फूल डिटेल तूं खंयच्या क्लासीत एडन सेकंड स्टँडर्ड तुका पुरो दांत आयलात गे पळय हांगा पुरो दांत आयले ते कशें इतले वेगी आयले पुरो दांत वचून आयले मू तुजे आयल्यार आयला म्हणून सांग आयले गे व्हेरी नायस सो तूं बरो सोबीत दिसताय खंय काणयले वस्तू Amazon काणयले गे ओके जाय सो बट यू लूक व्हेरी व्हेरी नायस कोणाचे चॉयस मामाचे सो आमतून सक्कड तूं आतां चप्पल आय नवी गी तुजी बारी सोबीत आसात सो यू आर रेडी फॉर द सेकंड रावंड ऑडिशन्स जाले फर्स्ट रावंड जालो दुसऱ्या रावंडाक येवन पावले आनी हाऊ इज द एक्सायटमेंट सुपर एक्सायटमेंट एडन तुका म्हाका पळोवन बेन दिसता गे ना न्ही ओके तुका म्हाका पळोवन खुशी जाता गे हय सांग ओके ना जाल्यार हय सांगीचे सो हांगासर आमचे जजीस आसात फादर डेनिस आसात तशेंच झीनाबाई आसा तशेंच आमची रायनाबाई आसा तिगाय जाणांक कडेन तूं उलयलाय समामू ह्या तिगाय जजीसा पैकी जोर जज कोण
कोण नाही पाप जज कोण सगळं व्हेरी व्हेरी डिप्लोमॅटिक फेवरेट जज कोण रायना बाय इंटरेस्टिंग ऑल सो रायना बाय आज बरी जिंका सोबीत जाऊन आयला ते काय त्यांचे आमचे बारी सोबीत पूण पुराणापैकी तूं आज सोबीत यू लायक इट यू लायक हाव यू लुकिंग टुडे येस तुका कोण बाय सोडूंक हेल्प केलें मामान तुका सिंगिंगाक कोण हेल्प करता कोण तुका ट्रेनिंग दिता रोशन सर आणि नील रोशन सर आणि नील तुका हेल्प करतात गी ताणी तुका ट्रेनिंग दिला गी ताणींच हे पद विंचलें की तुवें हे पद विंचलें अवय पण तुवें हे पद विंचलें ऑल रायट सो यू आर व्हेरी एक्सायटेड कॉन्फिडन्स लेवल हाई आसा की 0 to 10 कॉन्फिडन्स लेवल खंय आसा तुजें 10 आसा गी व्हेरी गुड ऑल रायट सो जजीस कितें म्हणटात पळोवया सो ऑफकोर्स तुजे परफॉर्मन्सा उपरांत जावं दी वा हेर कितें तांचे कितें फीडबॅक आसा आमी ते आयकुया येदोळ पर्यंत तांणी फीडबॅक दिलो तुवें सकड आय एम श्योर यू हॅव ऑलरेडी अप्लायड या सो ऑल द व्हेरी बेस्ट सो कांय टेन्शन पुरा कांय करूंक ना सिन्स योर कॉन्फिडन्स इज व्हेरी गुड तूं स्कुलांत ती व्हेरी व्हेरी एक्टीव गी तुजें फेवरेट सब्जेक्ट खंयचे एडन सब्जेक्ट मॅथ्स मॅथ्स आनी हेट इल्ले पयस पुरान ती आमकां आमचो आयडन बारी हुशार सो एनीवे सिंगिंगांत यू आर इनक्रेडिबली गुड आय एम व्हेरी श्योर बिकॉज तूं हांगासर येवन पावलाय सो ऑल द बेस्ट एडन मोगाळ वीक्षकांनो आमी एडनाचे परफॉर्मन्स आमी पळोवया गायन आमी आयकुया आनी आमचो जिग्गा एडन लेट्स सी हाव ही इज गोइंग टू परफॉर्म एंड इम्प्रेस द जजीस एडन शॉन नमस्ते 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 बारी सिरियसली नमस्ते म्हळें मग तुवें हां नमस्ते तूं बरो दिसताय थँक्यू एडन पळय बॅकग्रावंड तुजें तें शर्ट तुजें सगळें मॅच जाता बरें मॅच जाता आनी आय एम व्हेरी शुअर तूं ह्या रावंडाक आयलो म्हणटना पळय एक हर्डल उतरलय तूं हर्डल्स रेस तुवें पळयलें न्ही गे आं तें उतरोन तूं आनीक पळोवना गे आं तें कशें सांगचें तुका हांवें आतां आं एक स्टेप उडोवन जालें तुजें जायत गे नॅक्स्ट स्टेपाक येयलें तूं आतां आनी तूं बरें करून सिंग करता म्हळ्यार हांव जाणा जायत गे ऑल द व्हेरी बेस्ट बरें सिंग कर बेन दिसता गे आमकां पळयतना तितलो भिरांकूळ ना न्ही हांव पूण हांकां म्हणी पळय जायत गे म्हज्या उजव्याक आनी दाव्याक दोगी अस्त्रियो आहात तांकां म्हणे पळय संतोश पाव गांवगो चेडवा म्हणटा न्ही तूं गांवगो चेडवा म्हणजे चेडवा पळोवन सांग गूड लक जायत गे बरें मागता या गांगो चिडवा मुजो गांगो बारा गावा भरताचे नाव गो गांगो चिडवा मुजो गांगो बारा गावा भरताचे नाव गो वडवी काय काय सांगची नाही पळयल्या खरी तुका कळची नाही वडवी काय काय सांगची नाही पळयल्या खरी तुका कळची नाही गांवाक ये गो मागीर सांग गो दुदा मोवा सो मुजो गांव गो ओ गांगो चेडवा मुजो गांव गो बारा गावा भरताचे नाव गो माड केळंबे आईन्यो हालयतीत तुका पळेवून फोळां देंवयतीत वोडारू काल्यो कोगुळ्यो पुरा एका ताळयान गांवक लागतीत माड केळंबे आईन्यो हालयतीत तुका पळेवून फोळां देंवयतीत
मोडारू काल्यो कोगुळ्यो पुरा एका ताळ्यानं गावक लागतीत कोगुळे मुळस मुजो गावंग बारा गावा भरताचे नाव गो ओ गावंगो चिडवा मुजो गावंगो बारा गावा भरताचे नाव गो गावंगो चिडवा मुजो गावंगो बारा गावा भरताचे नाव गो तळ्याक वेशी सालिका फुलतीत केसार तुझ्या कशिंगो दिसतीत हाशानिंच लारा उठतीत लारा मेळून कोळसो भरतीत तळ्याक वेशी सालिका फुलतीत केसार तुझ्या कशिंगो दिसतीत हाशानिंच लारा उठतीत लारा मेळून कोळसो भरतीत सालिका तोळस मुजो गावंगो बारा गावा भरताचे नाव गो ओ गावंगो चिडवा मुजो गावंगो बारा गावा भरताचे नाव गो गावंगो चिडवा मुजो गावंगो बारा गावा भरताचे नाव गो वडवी काय सांगची नाही पोळेल्या खरी तुका कळची नाही वडवी काय सांगची नाही पोळेल्या खरी तुका कळची नाही गावाक ये गो मागीर सांग गो दुधा मोवा सो मुजो गाव गो ओ गावंगो चिडवा मुजो गावंगो बारा गावा भरताचे नाव गो गावंगो चिडवा मुजो गावंगो बारा गावा भरताचे नाव गो एडन तुंतुमो वय आत्ता बरें कन्न सिंग केलें कोणें तुंतुमो वय ते डान्स कोणें शिकयल्लें मम्मीन वय गे तूं इतलो ल्हानसो धाकटुलो भुरगो गावंगो चेडवा म्हजो बारी बरें कन्न गायन केलें तुवें धैर्य काण गेल्या जावया तें सिंग करूंक थँक्यू मॅम सुलाब जालें गे तुका शिकोवंक न्ही तुका कश्ट जालें गे शिकोवंक सुलाब सुलाब जालें गे व्हेरी गूड आनी अलिंत पदां बरी कन्न सिंग कर जायतें जायत मॅम ही परत सिंग केल्यार तुका मुखार खंयचीय पदां सिंग करूंक जातात ओके ओके मॅम सिंग करता मो वय तुवें सिंग केल्ली स्टायल तुवें डान्स केल्ली स्टायल बरी आहली मात थोडे ते बीट मात्र म्हळ्यार स्टेप्स मात्र इल्ल्या टायमिंगार नातले मात्र ओडनी बरो दिसतालो हितू थँक्यू तुका कशें जालें सिंग केलां तुवें बरें जालें बरें जालें गे ते ओ आनी बारी बरें जालें तो पार्टी आयलो न्ही आं त्या टायमिंगारच तुवें सिंग केलें न्ही हांवें चिंतलें फस्ट सिंग करतना तूं ओ म्हणटाना पार्टी येता हेगे ना गे म्हण ताकाच म्हणलें सुलाबन सिंग करचें पद न्ही हें म्हण कळ्ळें गे तूं तें ओ कर हम कर ना म्हाका आतां जायना सिंग करूंक तें हम कर तो पाटी तुवें काडलें पळय तें बारी म्हाका लायक जालें तूं धाकटुलो भुरगो ओके तादुकून तुका सांगता हांव आनी केशेन बरें करून सिंग कर जायत मॅम जायतें ऑल द बेस्ट मा थँक्यू मॅम बाबा एडन येस मॅम कालें सिंग करून जालें आनी गमत करयत अनूप जलोटान सिंग केल्लें एका सेकंड स्टँडर्डाच्या भुरग्यान गावचें म्हळ्यार ती एक विशेश गजाल आनी तें इतलें सोबीत करणं
हाय नोट्स आसात, लो नोट्स आसात, पुरो बरें करून तुवें सांबाळ्ळें आनी डान्स केलाय, ॲक्शन्स केलाय, तो वेरिएशन्स गेलाय. तुका ट्रेन केल्ल्यांक शाबासकी. कोण म्हळें तुवें? रोशन आनी नील. सर आणि नील. ओके, तांकांय शाबासकी. तुका बरें करून तरबेती केल्या आनी तुज्या मम्मीकी शाबासकी. तुका बरें डान्स शिकयला. फूल कॉन्फिडंट दिसतलो आनी ते ओ पार्ट तें सुलाभ ना. तें तो तुवें समा टायमिंगार स्टार्ट करूंक ट्रिकी हें सिट्युएशन तें, पूण तुवें बरें करून सांबाळ्ळें. ओवरऑल व्हेरी गुड परफॉर्मन्स. तुका सर बरें मागता. अशींच मुखल्या अंतर तूं वेताय जाल्यार बरीं बरीं पदां अशींच कश्टांची एटेम्प्ट करीत. इतल्या सेकंड स्टँडर्डाच्या भुरग्यांक साद जाता म्हळ्यार रियली तुजेर मस्त टॅलंट आसा म्हणून जालें. अशें तूं तुजी वर्सटॅलिटी आनी तुजें टॅलंट मुखल्या अंतरी तूं दाखय. जायत की जायत मॅम. पयलें तुका सलाम करता. इतल्या ल्हान प्रायाच्या सेकंड स्टँडर्डाच्या भुरग्यान इतलें कॉम्प्लिकेटेड 7-8 रिदमाचें इतलें पुरा वेरिएशन आसचें पॉसिंग केलें आपणें. हॅट्स ऑफ टू यू. सल्यूट. उरल्या भुरग्यांक एक इन्स्पिरेशन जायचें. व्हेरी गुड. हांव तें ल्हान परिक्षा करता. करी येत गे. जायत मॅम. सळक म्हळ्यार काय न्ही? तूं इंग्लिशान जाल्यार इंग्लिशान सांग. सळक म्हळ्यार काय न्ही? सळक म्हळ्यार तावरे. आयकलें तुवें? तावरे म्हळ्यार गुत्ताय ती इंग्लिशान तावरे. लोटस. लोटस लोटस गुत्ता न्ही? कोगुळ म्हळ्यार काय न्ही? कोयल. 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 तूं हिंदी सोदलोय. या नायटिंगेल. नायटिंगेल. कोंकण कोगुळ. म्हळ्यार कोगुळ. ओके. ताच्या उपरांत माड पळयल्या तुवें? माड वय कोकोनट. माडी. माडी म्हळ्यार गुत्तू ना गे? अरकनट ट्री गुत्ता गे? वय गुत्ता. पदान मात म्हळें तुवें तुवें चेडवाक मात सांगून ताका फसयलें मात. तुका गुत्तू ना हांगा. हांव कित्याक सांगता की म्हळ्यार आतांच्या तो व्हड आसतलें एनवायरमेंट आसलें गे. नायस एनवायरमेंट. इकॉलॉजी म्हणटा हांव. परिसर बरें आसलें. आतां टेम्परेचर सट्ट्या. दोगी आमी एसीन बसल्या आतां. भायर टेम्परेचर आतां आमच्या गांवांत 35-40 मुसरवेचें म्हळ्यार वीच इज अ डेंजरस सायन. आनी ह्या दिसांनी क्लायमेट चेंजा विशयान उलयते आसात. हे मनशान पुरा माडी काडल्या. JCB मिशन आयल्यान वण घाल्यात. पुरा कॉन्क्रीट जंगल जालां. पोर गिरबुजेचो प्रोटेक्शन डे म्हणलो. गिरबुजी स्पॅरोस. कित्याक तूं जाणाय? गिरबुजी आतां त्या रेडिएशना वरवीं ते टावर्स आहात पळय, ह्या रेडिएशना वरवीं गिरबुजनांत पुरो मायक जाल्यात. आमच्या घरांनी पळय गिरबुजी. तुमच्या घरांनी आतां खंय गिरबुजी आसा गे न्ही? स्पॅरो आपण्या ताजे विशयान. आनी हे परत थोडे प्रोग्रेस जाताना आमकां हें पुरो आयिल्लें अनवरां जालें. पोल्युशन तें पुरा. आतां तुवें बरें करून तुजे क्लॅरिटी वर्ड्स तुवें मस्त एम्फसायज तुवें नोट पावोंक तूं ट्राय करतलो पळय. अमेझींग. तुका बरें देणें आसा बाबा. आनी ह्या वेळार आमी एक पद गायता आसतना हें पद बरयल्याक आमी शाबासकी पाठयता. आमी एक जागृती करया एनवायरमेंटा विशयान. उदक वेस्ट करचें न्ही, पावर वेस्ट करचें न्ही, वॉटर हार्वेस्टिंग करीचें, रूख लायचे. आनी आमी कालें लावदातो ती संडे म्हणटा न्ही. तूं रूख लायताय गी? रुखांतले खाण खावचें मात दिसता. ताणें पुरो कावंट केलें पद. वय गे. वय अडे. हांवें सांगलें कावंट केलें गे. वय. तुज्या क्लासमेट्साक सांगाचें तुवें. जायत. हांवें उलयलो मस्त चड जालें दिसता न्ही गे. बेजार. जायत आनी उलयन हांव. आनी बंद करता. इल्ली गे मुक्ताय वय तूं इನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳು ಸಂಪದ್ಲೆ. मस्त उलयलो बाबा. तुज्या खातीर म्हूण मात न्ही. मस्त आयकात न्ही गे तांचे बसयत गे. वेल 4 कंटेस्टंटा आणि आमच्या 4 कंटेस्टंटाची भोव अपुरबायेचे परफॉर्मन्स. आणि आज बारी सोबीत जावन आयिल्ली आमची कंटेस्टंटा. ऑफकोर्स भरपूर तयाराय करून आयिल्ल्यान तर जजेसांक तांणी इम्प्रेस खंडीत जावन केला. पूण हांगसर आमच्या सर कंटेस्टंटा पैकी ऑफकोर्स दिस इज द सेकंड राउंड फर्स्ट एपिसोड म्हणटा आसतना आणखी साबार कंटेस्टंटा येवंक आसात. तांचे परफॉर्मन्स आमच्या जजेसांनी तांणी खंडीत जावन तांणी गेज करूंक आसा. बट ऑफकोर्स इट्स गोन बी अ लॉंग जर्नी. साबार हप्ते साबार महिने लागतात ह्या आमच्या कंटेस्टंटा पैकी कोण नेक्स्ट राउंडाक वचून पावतात म्हणून. बट एनी विच वे वी हॅव टू से कुडोज टू देअर एफर्ट्स. कित्याक तांचे मात न्ही बगार तांकां ट्रेनिंग दिल्ली जावंक पुरो वा तांची घरची जावंक पुरो हांगासर येवन ती भुरग्यांक हांगासर येवन ऑफकोर्स तांणी पावयलां. अँड वीथ ऑल द प्रॅक्टीस अँड वीथ ऑल द एफर्ट्स दॅट दे हॅव पुट डेफिनेटली दे डिजर्व अ बिग thumbs up. So with that मोगाळ वीक्षकांनो आयचो एपिसोड आमी हांगासर अखेर करता. मुखल्या एपिसोडान आनी 4 कंटेस्टंट येतात and of course you are going to watch them dazzle you with their incredible performance and their energy. So हांगासर एपिसोड अखेर जाता. आमची आनी तुमची मुलाकात येवच्या शुक्रारा जुस्त 9 वरार as we bring to you MCC Bank Jiggy Biggy Tara Season 2.
त्या दाळा पर्यंत भरपूर मोग असून दी जनता मनोरंजना खातीर पळयत रावा दायजी वर्ल्ड TV 24/7.